अशी कितें जालें की कितली जाणांनी गोंयकारांक नाडल्या की एजंट आसा अशें? हय पळोवपाक गेल्यार नाडपाचो विशय जो आसा म्हाका दिसता नाडपाक गोंयकार सगळ्यान सोंपें. तूं सायबर क्रायमान वयशी जाल्यार थंय 150-200 कोटीच्यो केसी थंय पडलेले आसात. इकॉनॉमीक ऑफेन्सांत तूं चॅक करशी जाल्यार थंय 300-400 कोटीच्यो केसी थंय पडले आसा. म्हणजे एक फेक सोसायटी काडप, क्रेडीट सोसायटी काडप आनी कितें चेन स्किमीचे काडप आनी कोण सायबर फ्रॉड करप, खंय जॉब दिता म्हणून सांगप, फॉरेनाक पे करप, हे सगळें. आनी कोण स्टॉकान घालता म्हणून सांगप, शेअर बाजारांत पयशे घालता म्हणून फसवप, कोण ऑनलायन आनी कितें तरी लॉटरी लागली म्हणून फसवप, ह्या सगळ्या हेतूंनी गोंयकार फसता. आनी एक विशिश्ट असो वर्ग आसा गोंयांत जांच्या कडेन म्हाका दिसता पयशे लिपोवन दवरले पयशे ब्लॅकाचे खूब आसा. म्हणजे तुमी नोटबंदी केलीच जाल्यार हेचेर कांय इम्पॅक्ट जायना. ते हे अनएकाउंटेड पयशे काडून काडून हे लोक घालतात आनी मागीर फसतात. सो म्हाका दिसता फसप हे आमकां दिसता गोंयकारांकच लागू पडटा. तूं कसल्योय केसी काड प्रमोद, हांवें तो रिपीटपणे करना. आनी आतां लास्ट इवन आमी रावले तें गव्हर्मेंट जॉबाची फसवणूक. ही आयची गजाल न्ही, ही फाटली 10-15 वर्सांच्यान चालू आसा. कितल्योश्योच केसी पुलीस स्टेशनांनी वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी पडलेले आसात. आनी काय आदले मंत्री जे आसात वादग्रस्त, तांच्यांनी सुद्दां आपल्या डिपार्टमेंटाच्या म्हणजे भरती करता म्हणून सांगून लोकां कडल्यान पयशे घेवन लोकांक फटयल्ले आसा. काय तांच्यांनी सांगलां काय तांचे ते कोण ताचे लागींचे बगल बच्चे असतात तांच्यांनी फसयला ते खबर ना. पूण अश्यो केसी येत आसात. हे फावटी ताजो अतिरेक जाला समजचो, चड जाले. कारण म्हाका दिसता की ठगसेन जे आसात, फटोवपी लोक जे आसात तेंची संख्या वाडल्या. आनी हितून एक समान सूत्र म्हाका एक आश्चर्य दिसलें की समान सूत्र ह्या सगळ्या केसींनी 4 ज्यो केसी आसात, टोटल 500 केसी आतां फाटल्या 8-10 दिसांनी येयल्या, जाल्यार 4 केसींनी समान सूत्र एक आसा की तेची लिडर जी आहात ती बायलां आसात. म्हणजे कोण एक दिपश्री आसत, कोण तरी पुजा म्हणून एक आसा, मागीर कोण प्रिया वलायज पुजा, मागीर कोण काल एक सरिता म्हणून एक नांव येयलां फुडें. सो ही जी नांवां जर पळयलीं जाल्यार एक समान सूत्र भितर आसा, कॉमन हें आसा की तेमी बायलांची लिडर आहात. हे कशें बाबा हे करूं शकतात आनी लोक कशें हांकां फसले हो एक संशोधनाचो विशय जातलो. की म्हणजे काल एक खंय तरी बातमी येयली की बरें उलोवन उलोवन ताका फसयले बी अशी बी म्हणून खंय तरी एक बातमी येयल्या. ते म्हाका खबर ना, पूण लोक आमचे गोंयकार फसता कशें पळय हो एक मोठो विशय आसा. आनी इतके प्रमोद 10-10, 15-15, 20-20 लाख दिवन तुमी फसतात नोकरे खातीर. कोणी सांगलें तुमकां की पयशे दिवन मेळटा? कारण एक प्रूफ दाखयात की हेका बाबा पयशे दिवन नोकरी मेळ्ळ्या म्हणून. तोंडान जायते उलयता आमी, तोंडान आमी जायते उलयता की पयशे घेता म्हणून. पूण पयशे घेवन जाल्लें काम कोण सांगता केन्ना येवन? जेंचे कोणाचें काम जावना, जांचे कोणाचे पयशे असले ठगांक, हे ठगशेन जे आसा पळय हांकां जे पयशे दिवन कोण फसल्या पळय तेच लोक म्हाका दिसता भायर चड रुमर घालतात. आनी ह्यो रुमर आतां कितें ते काणकोण पासून ते म्हणजे पर्या, डिचोली म्हण, फोण्या म्हण, सावयवेरें सगळे कडले हेचे रॅकेट जे आहा, इवन सांतांद्रे सगळे कडले हे जे लोक आतां भायर सरल्या पळय ते म्हाका दिसता की हे एक रॅकेट आशिल्लें. मोठ्या प्रमाणान ना पूण ती सेपरेट ग्रूप हो. एक फोण्या वावरतलो ग्रूप, एक काणकोण, एक साश्टीन, कनेक्टेड ना हे लोक. पूण हे ठगसिनांच्यो टोळयो हे जे आसात, ग्रूप जे आसात रॅकेट, ते गोंयांत आसा पूण ते वेगवेगळे हितून वावरतात. आनी म्हाका दिसता की इंट्रस्टिंग पॉयंट दिसलो की हांचे जे लिडर आसा महिला आसा अशें हे 4 केसींतल्यान दिसले न्ही. हय, पूण अमेरिकेक आज महिला प्रेसिडेंट मेळ्ळी नासत, पण गोंया भितर जी सद्या प्रकरणां आसतात तातूंत भितर महिलाच फुडें आसा. असो एक बरो इंट्रस्टिंग विशय पांडुरंग बाब काडलो. जॉयला मरावची बरी लौकीक बाब तांणी ठगसेन, बगल बच्चे असले शब्द वापरले. हे खंयच्यान आयले अशें तुका दिसता? आतां ह्यो ज्यो केसी जर पळयल्यो, एक गजाल आमकां आनीक कळ्ळी की पेडणे सावन काणकोण मेरेन कळ्ळें तुका, आनी 70 सावन मुरगांव मेरेन सगळे कडेन गोंयकार फटवल्यात. मागीर तशें हें बी कांय ना. मागीर मडगांवच्याक फटोवपा जायना, काणकोणच्याक फटोवपा जायना, पेडणेकाराक फटोवपा जायना, 70काराक फटोवपा जायना, अशें बी कांय ना. सगळे कडचे फटवल्यात. सो लौकीक कितें तुका अजून दिसता पांडुरंगान सारकें अशें ते डिटेक्टीव सिरियल बी आसनात तसो सारको प्लॉट बरो तयार केलो. हे कनेक्टेड नात, हे कशी तयार जाली आतां? ज्यो केसी पळयल्यो न्हू जाल्यार आमकां त्यो खंय आजून तरी कनेक्ट जाल्ल्यो दिसना एकामेकांक. वेगळ्यो केसी आहा, दिपश्रीची म्हणा, मागीर पुजाची म्हणा, बिचोलच्या पुजा लायज प्रियाची म्हणा. पण आमी जर तेजे सीएमाच्या स्टेटमेंटाचेर वचत न्हू, सीएमच म्हणटा फाटलीं 10-12 वर्सां पुजा हे कामां करता म्हणून. फाटलीं 10-12 वर्सां म्हणजे पर्रीकराची गव्हर्नमेंट स्टार्ट जाला तेन्नाच्यान म्हणूं येता ते खंय तरी एक्टीव आहा म्हणून. सो ते जर तेन्नाच्यान एक्टीव आहा, फाटले 10-12 वर्सां ते कोणाक फटोवंक शकना. ते फटिल्ल्यो केसी मेळटा पळय न्हू पयशे, ते आतांचे मेळटा 21-22 आतांच्यो. म्हणजे आतां खंय तरी ते फेल जाला म्हणून ते केसी कोणाचे पयशे तरी आडकल्या म्हणून ते केसी भायर सरल्या. ते 2000 म्हणजे फाटले 12 वर्सां जर एक्टीव आहा जाल्यार इतले वर्सां कोणाचे फटोवल्ल्या पयशे कोणूच उलोवना. कित्याक
कारण तेन्ना कामां जाले आसतली. पण आमी न्हू काल एक स्टोरी केल्ली मुद्दम आनी आमकां एक मनीस मेळ्ळो तितूंतलो भितरलो. तेणी डिटेल्स दिल्यो की हे बरें चल्लेलें आमचें अशें सुरळीत चलिल्लें. प्रॉब्लेम जालो कोविडा टायमार जेन्ना सगळेंच बंद जालें, जॉबाचें बंद जालें, लोकांक पयशांचो आपलो भंय दिसपाक लागलो, लोक पयशे रिटर्न मागपाक लागले. तेन्ना हे सगळी घंटा बिस्कटपाक लागली. तेजे उपरांत खुबशे रुल्स येयले सीएमान, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बाकीचे जॉब स्टॉप केले, अश्यो खुबश्यो गजाली मातशे रिफॉर्म्स येयले. तितूंतली तेंची गणितां मातशी म्हणजे घुसपटली सगळी. सो हे एक्चुअली चलता 2000 फाटले 10-12 वर्सां. सो फाटले 10-12 वर्सां हेंच्यांनी खुबशे जॉब दिले आसले. आनी तितूंतले आमकां जे एक डिटेल्स मेळ्ळे पळय न्हू, जे पुलिसां कडल्यान आमकां मेळना, की पुजा नायकाचे केसीन म्हणटा ते कितें एक 7 डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांची नांवां घेतल्या आनी एका बी 2 म्हणटाले ऑफिसर म्हणून 7 कितले मेळटा. आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटा खातीर तेजो वेगळो वेगळो लॅपटॉप आसलो. ते सगळे लॅपटॉप पुलिशेन सीज केल्या म्हणून. तो खंयच्या डिपार्टमेंटाचे लॅपटॉप सुद्दां मिक्स करिनासले. ह्या डिपार्टमेंटाची गजाल ह्या लॅपटॉपान अशे इंडिपेंडंट आसल्यो. आनी लोकांक लुटपाची ब्युरोक्रेसी सुद्दां इंडिपेंडंट आशिल्ली. सो इतले सिस्टमॅटीक ती कारण ती मुरलेली न्हू तितून. तेंच्यांनी खूब दीस ते काम करून एक्सपिरियन्स घेवन तेंच्यांनी ती सिस्टमॅटीक आपली वेवस्था बशिल्ली. सो म्हाका अजून एक दिसता की इतलें इन्वेस्टिगेशन जालां आनी इतले दीस रिमांडाचेर आपण तेंचो स्टेटमेंट, तेंचे स्टेटमेंटांतले डिटेल्स, तेंच्यांनी कोणाची ती कांय उलयनासतना अशी रावनासतली. ह्यो डिटेल्स आमकां पुलिसां कडल्यान येयना. सो अश्यो कितें भयानक डिटेल्स पुलिसां कडेन पावल्या काय ज्यो मागीर ताका एडिटींग जातलें आनी त्यो भायर सरतल्यो. ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवपाक जाय. दिपश्रीचे केसीन तितून म्हणजे तेजी हिस्ट्री आहा 2021ची आमीच स्टोरी केल्ली. वाळपय ती हरवळे रावताली, वाळपय एका कोणाक फटयलो तिका एरेस्ट केल्ली. तेजी स्टोरी आमी केल्ली आहा. सो तिका तेन्ना एरेस्ट केल्ली, पण तियेन आपलें हें कंटिन्यू दवरलां. ती माशेलान शिफ्ट जाली. माशेलान ती आतां रावता आनी माशेलाच्यान ऑपरेट करता. दुसऱ्या एका झोनान ती ऑपरेट करता. तेन्ना ती 70 तेवटेची वाट सोडली, पण ती 70रीन एक्टीव आसली. सो ह्यो सगल्यो गजाली वेगळे वेगळे प्रस्तादी काम करता, वेगळे वेगळे कंपनीज जाल्या त्यो. पण डिटेल हें पळयत जाल्यार लोक पाडून म्हणटा लोक कशे फटवता काय म्हणून. जेन्ना कळटा हेजो जॉब लागलो, तेजो जॉब लागलो, तिचे कडेन पयशे दिवन माउथ पब्लिसिटी जाता म्हणून लोक पयशे दिता न्हू. म्हणून तेंचे फाटले 12 वर्सां चालू आहा न्हू. जर 12 वर्सां पयलींच कोण फटवलेलो जाल्यार तेन्नाच गजाल भायर सरपाची. सो 12 वर्सां पयलीं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेळटाले लोकांक. पोस्ट कोवीड मेळना जालें आनी म्हणून तातूंतल्यान प्रॉब्लेम आनी ह्यो त्याच टायमाच्यो केसी पळय 21 पयशे दिल्ले म्हणटा. बरोबर. ताजे उपरांतचे पयशे आसले. पोस्ट लॉकडावन केसी आहा ह्यो. आमी कुटीर उद्योग म्हणटात. हे एक जर आयकलें हाका लुटीर उद्योग म्हणचें पडटलें. कळ्ळें तुका. अशी परिस्थिती आहा.